होईल सुवातेर मुखेल खबरो ऐकाय चढा शिंकलो आदो गादी ईव्हीएम मेशीन गडबड आसाय म्हणटाय ती खरी खबर उज्या गाडयेन सगळी फामील नाल्लां साक तांदळां पटल्यो आनी विनागरी बाटल्यो बोंबय वचपा भायर सरली. गोंयकारांदो ओय मेल्याय रे जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयला तुमकां गोंयच्यो आनी सगळ्या जगाच्यो खबरो साश्टे भाशेन. आतां पुराय खबरो ऐकाय. तूं काय सांगलो मरे त्यात तूं म्हजी फकाण करताले येश मू तो बाणाले दिर्या बैल पडदे फुलोयन आतां रिपोर्टरां फकाण करूंक लागला. त्याची सायजी चयल्या बाबड मोडपाकेच काही दिसता तरी मोठा तो बाबड मरे एलिसांव हारलो लेपाटी ईव्हीएम मेशिना लागून हारल मू सदां केस्तां ते कफू जावं कोतालो आनी तेणी त्याश मोटरी लोक बरो आसतालो. आतां ते सगळे चढो शिकलो सुप्रीम कोर्टा आदवोगाद आनी ते सदां गव्हर्मेंटा बोट दाखयन आझाद मैदानार बॉब माताय ते एक्टिविस्ट आनी हेर नाक जालो खरे आनी हॉटेले पॉलिटिशियन ती डुप्लिकेट आनी तेरमाकोला ईव्हीएम मेशीन दाखयन हे मेशिना गडबड आसाय मू बॉब माताय सद्या तरी तेंगे कोण आयकत तरी बारीक चिंतल्या मरे ते कोमोड पितायलो बावटे घेवन भोंवताय ते सगळे गुपचूप आयकून आसलेल्या भाशी गिबर बसून आसाय तेक लागून लांप्यावूय मातशें चिंतना पळा अरे ते वोटिंग मेशिना गडबड आस काय आनी तेका लागून हांगे बाणाले धिऱ्या बैल हारता काय. पयर मडगांव म्युनिसिपालिटी हाटल्यान कचऱ्या उज पेटलो आसतना लोहिया मैदानात ते दिल्ली काड्या लोब घान भोंवपी मनशांनी एक डेमॉन्स्ट्रेशन दिले तेंगे मेशना मरे एप्पला मारलो वोट केड्या पटाय आनी केड्या मारलो वोट काणगा पटाय. सायबा बोगोश वयल्या सांगताय ते मेशना लागून लोकांक कोंत आनी शेप ना तिचो कंप्लेन बरोवन दिले आनी 20 लाख मायज ईव्हीएम मेशिना नाच केल्याय मू ते मोठा हे सांगल्यार एलिसां वडील आसाय ते सश्या भाशे कान दोळ्याचे दाखून केसली खबर कोनाय हुई देख मरे बाकी उल्लो सुल्लो चाडवोन पटाय येयल्या एलिसां कमोळ मुरगट्ट मू चयाव तुम्ही बेस्ती म्हाक मांडोन चयनाय काय खबर कोत्ती हांगे शेजाऱ्या काशमान बोन ते कमळानू. मडगांव स्टेशनाचे आसतना सक्का फुडें एक उज्या गाडयेन थांबली त्या तेंपार 1-2 वरां एक ट्रेन येयल्या बरी आसलेली चलाय बेगीन भितर सराय मग हाटल्यान कोणी बाब मारली आनी आमी सगळे नेणटे माशबाव घरे माशपयण्यो व्हडली सायजी आंट्यो देराको लुटकून पयलीं भितर सरली मागीर उरलो हाटल्या बारके अंकल आनी आमी तेज भायर 4 कोळो बाटा तांदळां पोटल्यो 2 नाल्लां साक 3 मोव सुटकेश्यो आनी कोंत आनी शेप ना तितू बॅग भितर गायली आनी ते लिबरो बांकां पोंदा गायन बसत थिंगा आसा. होरा शिकते ती येन उचांबड जायन बॉब मारूं लागलो देवाय ही गाडी बोंबय वचना ही वास्को वयत खंय तेश म्हणाका सगळीं आडवत दाडवत उडी मारीत पोट तुंदेंपा ट्राय कोताली पूण देराको कोण येलना दोलना कित्या देरवंट्या खंय ट्रॅफिक जॅम जालोले 2 व्हडली सायजी आंट्यो बारा बोद्यापा सोदताली ती देरवंट्या शिरकोन उरली हाटल्या सफरां शिकती तिवान ऑर्डर दिली एकले ओड्याय आनी दुसरे लोकयाय मू देरवंट क्लियर जाता आमी उरलो तांदळां पोटल्यो नाल्लां साक सुटकेश्यो आनी कोंत आनी शेप ना तितू बॅग देंव वयताय म्हळ्यार सवका ट्रेन सुटोली. ती ट्रेन वयतरी मागीर हांगे किजिला ते ट्रेनी चडपा ऑर्डर दिवपी कोण काय मू सगळी मरे ती इनोसेंट असो तोंड कोन आय न्हू तुय न्हू म्हणो लागली तितले कांय जालना मदेकात धेर फेंतू राक्केल मान पिक्कर जायन हात उबन पांय दोडापा लागले हे
आतां बरें आसलोलें एकांनी केसो पिश लागल काय हांव चिंतना पळोवं. तेगे 4 इनागरी बाटल्या पोटली हुंय ट्रेनी वयल्या बांकात दवरली कोणें देवोंक ना म्हूण तें पिकार जाला. 2 वर उपरांत दुसऱ्या उद्यासून केस धुंवर सोड राग आनी सबून आंगे बंबय वचपा ट्रेन येयली. सगल्यान पयल केलो तेसलो दोडको कोण आनको उर्बे बरीत भित्तो सोन ते लिब्रो बांकांचे बसोली. बारीक नोदर मान चयल्यार राक्केल मान आनी तोंडा चोवपा नासलोले. सारखे विनागरी उदकां कर भयन काळो चेपणे फळांतू तर असो जायन बसलोले. म्हजी सायडी बसोन असलो माश पडीन लोडू म्हज कान्ना मुळे केसो तियात केल रे आमी न्हू म्हूण. मागीर ताडाक 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 दाडाक करून चक्कांगे ट्रेन आपणागे वाटे लागोली. थोड्या वक्तार भुरगीं हेटाली ते एकल्यान वयल्या बांकार चळो तेणे मुळे चोय हांगे विनागरी बाटली पोटली हिंग आसा तें आयकनाका. राक्केल मान मेल्लो जित जाली आनी उबी रावन फाटल्या हँग मारली आनी 40 विधान दाखयन आसों लागोले. आंक तेदो कळ्ळें ही तीच गाडी वास्को वचोन पोत्तू येयलो मू. आंगे गाडी मडगांव सावन चांदर, चांदर सावन सावड्डें काण कोल्ल्या पावच म्हळ्यार सारको बरो हडेगांत काजू फेणी वास येवपा लागलो. तेदो गाडी सोर व्हरपा जायनासलो परमीट काळ बगर आनी परमीट दिवपाक केसो नवलांकताले रे. आमी चिंतना पडली कोण पित्तरी मू. थोड्या वक्तान फराशेक ती मन नाल्ला साका बोट दाखयन मुळे तो साके काटी वल्ले जाल म्हणून नाल हुंटो लागी ते. राक्केल मनान नागरी बाटल्यो कोणच्या लोकन रोकडो नाल्ला साक उब केला आनी लोडू मुळे मुंगे काजू बाटली लीक जाल्या कितें. सायबा बोगोश हांवें चिंतिल्लें लोडू माश पडीन म्हज कानान कयलें. आतां तियात्रा दुसरो पडदो कोमेस जाता तो साक उब कोन धुवनाका. थिंग मरे गोळे मिश्या मिरयेलो काड्या सूट घान टीसी हाती बोर्ड घेवन उब जायन टिकेट प्लीज म्हळें. तेणे वाऱ्या येसो तेसो वास घेवन म्हळें दारू लाया क्या मू. राशीक मामान रोखड्यान एक गो म्हूण तोकली आलोयली. ओ विनागरी का स्मेल हे मू सांगिल तेका. टीसी आपणागे झोडे बारके कोन मिशी गुडायन बारीक चिंतना पळो. इतल्यान हराशीक मामान वगत कोन आसता राखेल मारांगे विनागरी बाटली उगोवन टीसी वास दिवपा तेगे नाक्का लायलो. चिंतून तूं थोडी नागरी तेगे मिश्याची पडली. हांवें लोडू आनको माश पयणी कान्ना हुंकयलें. हांव आपस मातान ते विनागरी वासान तो टीसी बोंबय पावत म्हळ्यार बेबद्या भाशेन कोत्ता ना ते चोय मू. हे सगलें चलत आसतना ते आटे मुंगे बीग सायज आंटीन चेरिसां बासण उगोवन ब्रेडां बोन भुरग्यां वांटूंक लागोली. तें चोयन ते टीसीगे मिशी उबी जाल्यो आनी बेग बेगी ते कार्डबोर्डा टिकेटीचे आशिनात कोन पळ काळो. ते चोय माश पयलीन पोत्तू म्हज काना मुळे तो टीसी कोंकण्याचो कितें. चेरसांचोय दामाल म्हणून आंगे उज्या गाडी मरे ते नॅरो गेज लायनी वयल्यान ताडाक दाडाक ताडाक दाडाक करून त्या रानांतल्यान वयत ते बरे झुम झुमीत वारे मारपा लागले. सगळी खुशालकायेन कोंकायनी कांतार मोटाली आनी बक फराशीक माम त्या आल्फ्रेड रोजागे कांतर गोंयची फेणी 5 पाटरी म्हूण काळा. म्हाका दिसत तेक तो काजू फेणी वास मातशे एफेक्ट जाला आसता मू. सांजे 4 वर जात ताय म्हळ्यार दोब्यान तूं मुखार लोक उच्चां बड जाल्ल्या भाशेन हॉर्सां बोब मन आसताय मुकोणा आनी रोट्टाय मुकोणा जाले. ते केसो कफू जावं तें आयको जाय म्हूण हांवें उब रावन ओडो गायन मुगे कान ते उगते जोनला लायलो. तेन्ना मरे ती गाडी सक्का चालू आसतना घस घस करून दूधसागर वॉटरफॉला उदो जोनलांतल्यान भितो मारले. आवय सगळी मोठ्यान आसूं लागोली आनी म्हाका बोट दाखयन कांकात घालूं लागोली. मुंगेले माश पयलीन म्हाका बोट दाखयन म्हळें लांप्या चोयल्या आजमेतान बुसकुडायन काडली स्वता. ट्रेन मरे वाटे जाय ते स्टेशनाचेर थांबताली आनी एक एक स्टेशनाचे जिन्नस बारीक पियेताले. केसर रोगती सोल्लो तेवशा मीठ आनी मसाल बोनिकताले. लोंडा पावतरी भिकणां आनी गोडान केलो चिक्की बांपर मेळटाले. दुसरे स्टेशनाचे ते मसाल बोलो पेरां सामोसा वडा पाव च्या आनी कॉफी विकपी वयर सकयल बोब मारीत धांवताले.
सांजे होईल मांडे दुलपता म्हूण आम्ही बरे राती कमी राज स्टेशनाचे पावली थिंग वरे दुसरी ट्रेन दोश पडटाली ती नॅरो गेज लायन थिंगसो काबार जाताली ट्रेन स्टेशनाचे पावता कोण एकलो तांबडे कोट काय डब्यां भितर सोला आनी सगळे सामान दिवपा आदार दिल मरे हांकां हांव चिंतपाक पळो वा आनी कितें आदार दित तरी म्हूण आनी स्टेशनाचे ते सामणा भोंवतणी धा बाजान युनिफॉर्म घायलो कुली भोंवतण माताले आपका दूसरी मुंबई जाने वाला ट्रेन 3 प्लॅटफॉर्म मुखार हे म्हणू लागल तो आणि हांक सांगिले हे सगळे सामान आपण एकलो वचमो 40 रुपये पडटा म्हणू लागलो इतल्यान फराशीक मामान म्हळे क्या बात कर रहा है फराशीक माम तरवटी आणि त्या खबर असलोली कुलियांक कितको अणफण करून जायते तो 40 सांगत मग हेणे 5 रुपयांची स्टार्ट केली आम्ही मरे चोपाक पडली तो कुली 40 सांगत आणि फराशीक माम 5 रुपये दिता इतल्यान मरे तेंगे ते तू मैं कोण निमाण 10 रुपयांचे कोंत्रात केलो तेंगा ट्रेनी भितर सल्ल्या त्यो कितू रुंद रे बाबा भितर सोन सगळ्यान ज्या कोण पयल सध्या बिचाण घान गुड नाईट मुळे आल्या 4 वरांचे मरे राग केल मानन किल्लांचे मान सगळ्यांक उठायले आपणागे विनागरे बाटल्या सोदल्या मेणाय मग सगळी जाग जाईन ते नागरे बाटल्या सोदू लागले मग केशोय मेणाय माक मागे दुब्बा पळो त्यो नागरे बाटले ते पयली गाड्यान तू देवंक नाही मग आणि त्याक लागून ते पोत्तून गोंया वचपा वाटे गासाय मग किती गोत्ताय रे बाबा एश केल्या बोंबई पाव रावा आम्ही हरे बोंबई पावली मरे बरे रे आम्ही दुसऱ्या मुंगडारा मेड्या गरम गायकार हे बोंबईन चेरा वासन गवळेन पचन पयली सोपयत मुगे काणयो मग आसूं दिस इज लांप्याव सायनिंग आउट मुळे आउट